कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। मणिपूर हिंसाचार खंडन करून सोमवारा कारवारात ख्रिश्चन समुदायान शांततेन प्रतिकार व्यक्त केले। कारवार शहराच्या मित्र समाज मैदानाच्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली करून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कॅथोलिक धर्मप्रांत पुढाकारात प्रतिकार व्यक्त केले। सुमार 500 पेक्षा जास्त ख्रिश्चन समुदायाच्या नागरिकांन ह्या रॅलीत भाग घेतले। तसेच प्रतिकार रॅलीत मणिपूर मूळवासी कारवार मेडिकल कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांनी बी भाग घेतले। मणिपुरात महिलांचेर जाल्लो हिंसाचार खंडन आणि अपराध केल्ल्या विरुद्ध क्रम घेवंक आग्रह करून जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हांकां अर्ज दिले। I said that the deputy commissioner. And this peace march that we are taking today is only to tell everyone, please let the history not repeat, the evil history not repeat. Allow us to live in peace, love and joy. My dear youngsters of Manipur, we don't simply sympathize with you, but let me tell you, we suffer with you. And we let people know that we are here to suffer with you and to be with you, to march with you, and to help you to come out of this ordeal that you are facing in Manipur. Most of the things which I said now will be repeated in the memorandum which will be read at the office of our Honorable Deputy Commissioner. श्री संतोष एन नाईक हेमी मल्लिकार्जुन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सिद्धर कारवार हांगा ट्रेनिंग ऑफिसर जावन 35 वर्स सेवा करून आतां सेवानिवृत्ती जाले। हेमी कितलेशे विद्यार्थ्याले भविष्य घडयलात। हेमगेले सेवानिवृत्ती जीवन सुखकर जाऊ आणि समाज सेवेत हेमी कार्य करू म्हण सांगतेत। हेमकां निवृत्ती जीवनाक शुभेच्छा दितले पत्नी रजनी संतोष नाईक, पुत्र प्रसाद संतोष नाईक, पुत्री पूजा, जावय अमोद, मामी साधना आणि नाईक कुटुंब, बंधू मित्र भाग्योदयनगर, शेजवाड, कारवार। दूधसागर हांगा रेल्वे मार्गाचेर पडिल्ली डोंगराची माती काडून रेल्वे संचाराक अवकाश करून दिले। आता ह्या मार्गान रेल्वे संचार सुरू जाला। केसरलोक दूधसागर लोह मार्ग हांगा केसरलोकच्यान 4 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले करजोड लागींच्या बोगद्यांत कोसळील डोंगरा लागून गेल्ल्या 6 दिसांच्यान हो मार्ग बंद आशिल्लो। तेजेन ह्या मार्गाच्यान संचार करचे सगळे रेल्वे दुसऱ्या मार्गान संचार करताले। गेल्ल्या 2 आठवड्याच्यान खूब प्रमाणात पावस पडत आशिल्ल्यान रेल्वे मार्गार पडिल्ली माती काडल्यार बी परत डोंगर कोसळटालो। पण आता पावस कमी जाल्ल्यान माती काडून मार्ग मोकळो केलो। सुमार 200 मीटर पर्यंत लोह मार्ग पाड जाल्लो तो आता सारके करून रेल्वे संचाराक अनुकूलता करून दिला। कारवार शहराच्या दिवेकर वाणिज्य महाविद्यालयात ऑगस्ट 6 तारखेक उद्योग मेळा आयोजित केला।
15पेक्षा जास्त कंपनी भाग घेतले म्हूण कॉलेजाचे प्रिन्सिपल डॉक्टर केशव केजी यांनी सांगले. कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात सोमाराक प्रेस मिटिंगात उलयले डॉक्टर केशव केजी. ऑगस्ट 6 तारखेक सकाळी 9:30 ते सांजेर 5 पर्यंत संदर्शन जातले. हजारांशी उद्योग आकांक्षी भाग घेवची अपेक्षा आसा. SSLC, PUC, पदवी, डिप्लोमा शिक्षण आणि इतर शिक्षण शिकिल्ल्याक भाग घेवंक अवकाश आसा. बायोडाटा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट सायज फोटो घेवन येवंक सांगला. आपले नाव नोंदूंक 88844616669 किंवा 88844616670 ह्या मोबाईल नंबराक कॉल करून सांगूक जाय किंवा उद्योग मेळा दिवस येवन बी नाव नोंदूंक अवकाश आसा म्हण तेमी सांगले. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. केरवडी उळगा संपर्क ब्रिज अपूर्ण स्थिती आशिल्लो सार्वजनिकाक एक बेजार जाल्यार ब्रिजाच पिल्लर बांदूक खंडिल्ल्या फोंडात गरू पडची भंय, मनीस पडची भंय आनी एक बेजाराक कारण जाला. कारवार तालुकाच्या केरवडी उळगा मदीं आशिल्ल्या काळी न्हंयक 8 ब्रिज बांदून दोन्ही ग्रापाक संपर्क करूंक जाय म्हण आशिल्ल्या सार्वजनिकाल्या मागणी लागून गेल्ल्या 5-6 वर्सां फाटीं ब्रिज बांदूक सुरवात केल्ली. सुमार 70% ब्रिज बांधून बी जाला, पण काम तितल्यातीरच बंद जाले. आज ना तर फाल्यां काम सुरू जातले अशे आशेचेर आशिल्ल्या सार्वजनिकाक निराशा जाती आसा. पण ब्रिजा खातीर खंडिल्ल्या फोंडात उदक भरला आनी गरवा तितूंत पडटात. रात्रीन मनीस सुद्दां पडची शक्यता जास्त आसा. ताका लागून ब्रिजाचें काम बेगीन सुरू करूंक जाय म्हण स्थानीक लोक आग्रह करते आसात. आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.